कोविडाकडे संबंधित 12 कोटी रुपयांच्या खर्चाक मंत्रिमंडळान दिली मान्यताय। जीएमसीतल्या आनीक काय वॉर्डाचे कोविड वॉर्डात करतले रूपांतर। कंत्राटी पद्धतीचेर कर्मचाऱ्यांच्यो जातल्यो नियुक्त्यो। लोकायुक्त पद 3 महिन्या भितर भरात। मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान राज्य सरकाराक दिल्यात निर्देश। शापोरा जेटी वयल्या नुस्तेकार म्हणटात 3 वर्सांचे अनुदान अजून मेळोंक ना। जेटीच्या दुरुस्तीची केली मागणी। बॉलिवूड कलाकारांचेर एनसीबी चौकशीचो फास। सुशांत सिंग राजपूत मरणाचे घडणुकेत ड्रग्स कनेक्शन। गोंयांत सिनेमाच्या शूटिंगे खातीर आयिल्ल्या दीपिकाक एनसीबीन धाडला समन्स। येवकार हांव संदीप पिळगांवकर। पळयात खबरो विस्तारान। फाटले 6 म्हयने कोरोना कडेन झूज चालू आसा। केसीचो आंकडो दिसान दीस वाडत आसा आनी कोरोना नियंत्रणांत हाडपा खातीर सरकारान आतां हालचाली सुरू केल्यात। कोविडा कडेन संबंधित 12 कोटी रुपयांच्या खर्चाक मंत्रिमंडळान मान्यताय दिली। गोंय वैजकी महाविद्यालयांतल्या आनीक कांय वॉर्डाचे कोविड वॉर्डात रूपांतर करतले, तशेंच कंत्राटी पद्धतीचेर कर्मचाऱ्यांच्यो नियुक्त्योय करतले। जीएमसीतलो कोविड वॉर्ड दुयेंतींनी भरला। सद्याक खाटी उण्यो पडल्यात। भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन ही गजाल मान्य केली। देखून जीएमसीचे आनीक कांय वॉर्ड कोरोना दुयेंतींच्या उपचारा खातीर वापरचे अशें आयचे मंत्रिमंडळाचे बसकेंत थारले। जीएमसीत कर्मचारी उणे आसात। तांचो आंकडो भरून काडपा खातीर कंत्राटी पद्धतीचेर नेमणूक करतले खंय। दक्षिण गोंयच्या जिल्लो हॉस्पिटलांतूय नवीन कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करतले। एक्सपेक्टिंग कोविड मॅनेजमेंट। कोविडा कडेन संबंधित वैजकी उपकरणाच्या 12 कोटी रुपयांच्या खर्चाक मान्यताय। दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत 6 नर्स आनी 4 अटेंडंट्स नेमतले। गोंय वैजकी हॉस्पिटलांत 90 नर्स, 50 असिस्टंट, 6 बायोमेडिकल तज्ञ, 5 सीसीडी कर्मचारी, 10 ज्युनियर टेक्निशियन आनी 85 एमटीसी नेमतले। Approval for the staff of contract basis घेवपा खातीर तर इज गोवा मेडिकल कॉलेजीन आमी एडिशनल कोविड वार्ड सुरू केल्ल्या। शॉर्टेज ऑफ स्टाफ आशिल्लो। स्टाफ नर्सीस 90, एनेस्थेसिया असिस्टंट 30, बायोमेडिकल इंजिनियर 6, एलडीसी 5 फक्त आनी ज्युनियर टेक्निशियन 10, एमटीएस 85 हांकां आमी कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर घेवपा खातीर एप्रुवल दिल्लें आसा सद्या। संजीवनी शुगर फॅक्टरी आतां पर्यंत कॉपरेटिव्हच्या अंडर आशिल्ली, तिका आज आमी डायरेक्टली एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाच्या अंडर हाडली गेली। मंत्रिमंडळ बसकेत हेर म्हत्वाचे निर्णय अशे। संजीवनी साखर कारखानो शेतकी खात्याकडे दिवपाचें थारायला। ह्यान फुडें सहकार खातें संजीवनी साखर कारखान्याच्या विशयात लक्ष घालचें ना अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें। संजीवनी शुगर फॅक्टरी आतां पर्यंत कॉपरेटिव्हच्या अंडर आशिल्ली, तिका आज आमी डायरेक्टली एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाच्या अंडर हाडली गेली। आत्मनिर्भर भारत संकल्पनेंतल्यान प्रेरणा घेवन स्वयंपूर्ण गांव स्वयंपूर्ण गोंय मोहीम 2 ऑक्टोबराच्यान लायतले चालीक। शेतकी, गोरवां सांबाळ, तरणाट्यांक उर्बा दिवप, जाण्टेल्यांक मजत करप, बायलां आनी आप मजत गटांक आधार, पर्यटन, नुस्तें वेवसाय अशा साबार गजालींचेर भर दिवन गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांची उदरगत करपाचें मंत्रिमंडळान थारायलां। मंत्री एमएलए तर आसात गांवांनी, आतां हाज्या फुडें ऑफिसरूय वयतले। म्हणजे आमकां स्वयंपूर्ण गोवा जेन्ना करपाक जाय तो गांव हो स्वयंपूर्ण जावपाक जाय। तो गांव जर स्वयंपूर्ण जातलो आसत जाल्यार बेजीक तेची नेसेसिटी कितें ही आमकां सोदून काडपाक जाय। आज आमी म्हणटा म्हणजे उदाहरण सांगता, आमी डिपेंडंट आसा। कित्याक आमी आज दुधा खातीर डिपेंडंट आसा, चिकना खातीर डिपेंडंट आसा, एग्सा खातीर डिपेंडंट आसा, फुलां खातीर डिपेंडंट आसा। गोंय जर स्वयंपूर्ण जातलें आसत जाल्यार ह्यो सगळ्यो गजाली आमच्याच गांवांत जावपाक जाय। कर्मयोगी कन्सेप्ट माननीय मोदीजी केंद्रात आत्मनिर्भर भारत आनी कर्मयोगी कन्सेप्ट। कर्मयोगी हो प्रत्येक गव्हर्मेंट ऑफिसर हो कर्मयोगी जावचो। ऑकोलॉजिस्ट पदा खातीर दोतोर जुजे फिलिप आल्वारीस हांची कंत्राटी पद्धतीचेर नेमणूक। वेर्णेच्यान 4 पदरी महामार्ग वळोवपाक दिल्ली मान्यताय। वेर्णा लोटली बायपास स्टिल्साचेर बांदतले। गोंयांत मेडिकल डिवायस पार्क उबारपा खातीर केंद्राक प्रस्ताव धाडटले। गोंय सरकारान अहवाल तयार करपा खातीर अधिकाऱ्यांची नेमणूक केल्या, पूण 4च राज्यांक मेळटली पार्क उबारपाची मान्यताय। आयडीसीच्या मदतीन जातली वैजकी उपकरणाची निर्मिती। ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365। लोकायुक्त पद 3 महिन्या भितर भरचे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान राज्य सरकाराक निर्देश दिल्यात।
ॲडव्होकेट आयरिश रॉड्रिगीसान दाखल केल्ले याचिकेचेर न्यायालयान निर्देश दिल्यात. पदा खातीर कांय नांवां सुचोवची हे खातीर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निबंधकाक पत्रय बरयल्ल्याचे ॲडव्होकेट जनरलान कोर्टात सांगले. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. कोलवाळे जेलींतल्या गचाळ कारभारावयल्यान NGO आनी विरोधकांनी सरकाराचेर फोग काडला. कोलवाळे जेलींतल्या कैद्यांनी फुजो काडपा फाटल्यान उच्च अधिकाऱ्यांचो हात आसपाक शकता असो आरोपूय तांणी केला. बलात्काराचे केशींतलो आरोपी रामचंद्र येल्लाप्पान कोलवाळ जेलींतल्यान 22 सप्टेंबराक पळ काडिल्लो. ब्रिटीश बायलेचेर बलात्कार केल्ल्याच्या आरोपा खाला पुलिशेन ताका अटक केल्ली. मडगांव कोर्टात 2019चे केसींतले हेअरिंग चलिल्ले. त्या वेळार तो पुलिसांक फटोवन टॉयलेटीच्या जनेलांतल्यान पळून गेल्लो. कोलवाळ जेली खातीर असल्यो घडणुको आतां नवे उरूंक नात. ह्या नादी रामा कोरगांवकार हो जेलगार्ड आपल्या बुटांतल्यान 50 ग्रॅम गांजा लिपोवन जेलींत व्हरतना 13 सप्टेंबराक सांपडिल्लो. ह्या सगळ्या घडणुकांचेर बायलांचो एकवट संघटनेन उजवाड घातलो. म्हाका दिसता आज सेटिंग जाता जेलरा भितर आनी ते प्रिजनरा भितर. हांचे फाटल्यान कोण तरी आसा, हांचे फाटल्यान कोण तरी बरो इफेक्ट इन्फ्लुएन्शियल मनीस आसा. इन्फ्लुएन्शियल मनीस जेलरान धरता आसतलो आनी हांकां सेटिंग करून दिता. सोरो येता म्हणटा भितर, ड्रग्स येता म्हणटा भितर, मागीर कित्याक ते जाग्यार पडना हो प्रश्न गोंय मुखार. आनी गोंयांक हो डेंजर कित्याक प्रिजनर जेणी क्रायम केला तो भायर सरलो जाल्यार 100% तो परत करतो. रामचंद्र येल्लाप्पा हो आमी हेल्प करता ती ब्रिटीश नॅशनल ते केसीन इन्वॉल्व आशिल्लो आनी ते वेळार राजेंद्र प्रभुदेसाय PI आनी आख्खी काणकोणची टीम तांणी ताका तुरंत धरिल्लो. तरी आसतना जे वेळाचेर ते जाणा की ताका रेकॉर्ड आसा म्हणून पळोवन वचपाचें तो अंजुना पुलीस स्टेशना कडल्यानूय पळोवन गेल्लो. असले मनशाक तांकां राखून दवरपाक कळना म्हणजे कितें, हाचो अर्थ कितें. असले मनशाचेर चड दडो आसपा जाय जो हॅबिच्युअलचो एस्केपी आसा. हॅबिच्युअल एस्केपीक जर तुमी सांबाळपाक शकना जाल्यार रेप विक्टिमाक नीट कशी मेळपाची. बलात्काराचो दोशी पळून गेल्ल्याचे घडणुके वयल्यान गोवा फॉरवर्ड पार्टीनय सरकाराचेर फोग काडलो. काल रामचंद्रन येल्लप्पा जो काणकोणा ब्रिटीश सिटीजनाच्या रेप केसी भितर आशिल्लो, हाजे पयले ईश्वर मकवाना म्हणटा फामाद क्रिमिनल जो बेतालबाटीच्या मल्टी गँग रेप केसा भितर आशिल्लो, ताजे पयले हेमराज म्हणटा ड्रग्स प्रकरणा भितर आशिल्लो. अशे जे मुखेल जे आरोपी आसात वेगवेगळ्या प्रकरणात एक तर ख्यास्त आसा नाजाल्यार तांची केसी कोर्टात चलतात. हेच जर पळपा लागली जाल्यार जेल कित्याक जाय आमकां? म्हणजे सरकार करता कितें ह्या सगळ्या प्रश्नाचेर? तुम्ही थंय पुलीस दवरला, तुमचे टावर आसात सगळ्या निगराणी करपा खातीर, जाल्यार मनीस वता कशे? जेलांतले कर्मचारी आसात जावं अधिकारी आसात आनी हे क्रिमिनल जे आसात, जे गुंड आसात, जे क्रिमिदोर आसात, तांचे खंय तरी भेटला भेटूल आसा. आनी हांव सरकारा कडेन मागता, तुमी आतां इतली वर्सां इतले सोडून गेले, कोण कोणा पनिशमेंट केली ती डिक्लेअर करची तांणी. तुम्ही 15 दिसां खातीर तांकां मेमो धाडटात, 15 दिसां खातीर दवरतात आनी परती कामाचेर घेतात. सरकारान जाहीर करपा जाय की आज पर्यंत ह्या इतल्या प्रकरणाक इतले क्रिमिदोर सुटून गेले पळय, त्या प्रकरणाक कितले जेल सुपरिटेंडंटांक, कितले जेलांतल्या रखवालदारांक आनी बाकीच्या ऑफिसरांक कोण कोणाचेर कारवाय जाली, कितली सस्पेन्शन जाली, कितली टर्मिनेशन जाली. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान रमेश नायक रावत. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. सोऱ्याची बेकायदेशीरपणान वाहतूक करप्यांक अबकारी खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी अटक केली. पत्रादेवी चेकपोस्टाचेर केल्ले कारवाईत अबकारी खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी 8 लाखाचो सोरो जप्त केलो. कड्डण आनी भाजयेची वाहतूक करपी गाडयेंतल्यान सोऱ्याची तस्करी जाताली अशें अबकारी खात्याच्या अधिकाऱ्यान सांगलें. सच्चे तपासणे वेळार हेर पोतयांत सोऱ्याच्यो बाटल्यो दवरिल्ल्याच्योय दिसून आयल्यो. येताली मडगांवच्यान आनी अकॉर्डिंग टू ड्रायव्हर नाशिक वयताली. गाडी आतां तुमकां दिसता ती ऑलरेडी भरलेली आसा लिकराच्यान. ओके, इन्व्हेंटरी इज ऑन, सो लेट यू नो.
आतां पर्यंत तुमकां जें दिसता तातूंत कितें कितें खंयचो सोरो आसा अशें दिसता? बियरी आसा आनी विस्की IMFL आसा भितून ओके. एक्चुअल कितको अमावंट आसा तो म्हाका सांगचो पडटलो तुमकां इन्व्हेंटरी घेवन. फुडलें प्रोसिजर कितें आसतलें मॅडम तेंचें? आतां ड्रायव्हरूय मेवलेलो आसा म्हणटकीर तेंचे आतां कोण तरी येतलो तेजें बेल बॉन्ड बीन पळोवचें पडटलें. अंडर प्रोसेस आसा. मी हांगासर आमच्या रुटिना प्रमाणे आमी गाडी चॅक करता हांगासर जाणा त्या प्रमाणे आमी गाडी चॅक केली पळय जाल्यार आमकां मातसो डावट लागलो भितर तितून नाल आसले. मागीर आमी आमचे स्टाफ आसले ते वचून तेंच्यांनी हें केलें भितर चॅक करून तशें हें केलें आनी भितर पळय जाल्यार आमकां मागीर कितें धवें कशें बॉक्सां कशें दिसती पडली. मागीर आमी कितें केलें ही कालची खबर काल 5 सुमार म्हणटकीच हें मागीर आमच्या स्टाफान कितें केलें तांकां ताडपत्री वयली उगडूंक लायली आनी पावसूय नासलो तेन्ना. ताडपत्री उगडूंक लायली आनी मागीर पळय जाल्यार वयरूय नाल आसले तेज्या पोंदाक ती बॉक्सां घातली. मागीर थोडे हें काडलें आमच्या स्टाफान हें नाल्लाची पिशव्यो जाल्यार भितर हें आहा बॉक्सां. मागीर आमी आमच्या इन्स्पेक्टराक हें केलें आनी एसिस्टंट कमिशनराक हें केलें इन्फॉर्म केलें. खंयच्यान ह्यो सोरो हाडलो? आं खंयच्यान गाडी आयिल्ली? तो म्हणटा ताका विचारल्यार तो म्हणटा मडगांवसून येयल्या. पण गाडी हे सायडींतल्यान आयल्या? ना 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 त्यो हांगासून मडगांवसून येयल्या ती. आनी खंय वताली ती? ती हांगासर गुजरात वचपाची. कितलो कसलो सोरो ते आतां मागीर हें केल्या उपरांत घडलें न्हू कित्याक ते नाल बीन म्हणटकीच हांगासर हें ना न्हू मानाय थंयसर आमच्या इन्स्पेक्टरान हें केलें अरेंज केलें हांकां मानाय हें करपाक. आनी हांगासर कांय हें ना न्हू फेसिलिटी तुका पावस येतलो पावस कंटिन्युअस पडत आहा तेन्ना हें ते बॉक्सां बीन सगळें दिसतलें न्हू हांगासर वचयल्यार. आनी कोणाक ताब्यान मागीर तुमी घेतल्याक? हय ड्रायव्हर आनी क्लिनर आहा. ड्रायव्हर आनी गाडी ताब्यान घेतली? हय आनी गाडी ताब्यान. तेंचे डॉक्युमेंट बी तशें कितें मेळ्ळें तुमकां? डॉक्युमेंट म्हणजे तेंचे गाडयेचे डॉक्युमेंट आहा आनी तेंचे हेजें नाल्लाचें हें आसलें तेंचे टपाल नाल्लाचें. ही केन्ना कालची? पत्रदेवी चेकनाका वयल्यान गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकार. गोंयचे अर्थवेवस्थेत पर्यटन उद्देगाचो 60% वांटो आसा. गोंयच्यो सोबीत दर्या वेळो पळोवपाक दर वर्सा मोठ्या संख्येन पर्यटक येतात. तेलाच्या टारबॉलांक लागून सोबीत दर्यावेळांची सामकीच वाट लागता. पूण केंद्र आनी राज्य सरकारान लेगीत हाचेर कसलीच उपाय येवजण लाखूंक ना. पर्यावरण मंत्री निलेश काब्राल म्हणटा टार बॉलां विशीं ताणें केंद्राक म्हायती दिली. मुंबयच्यान जावपी तेलाचे येरादारेक लागून गोंयच्या दर्यावेळांचेर टार बॉल येतात. हे विशीं गोंय सरकारान केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकराक कळीत केला. गोंय सरकारान खंय ओलसाण आशिल्ल्यो सुवात्यो पळोवन दवरल्यात. जनसुनावण्यो घेतल्या उपरांत त्यो निश्चित करतले अशेंय ताणें सांगलें. गोंयचे बिचीचे टार बॉल्स आनी बाकीचे विशय येताले आनी आमी तेन्ना अपॉयंट केल्ले आनी तेजो रिपोर्ट आमकां येयल्लो फ्रॉम मॅरायन पोल्युशन बुलेटिन आनी तशेंच सायन्स ऑफ द टोटल एनवायरमेंटाचे रिपोर्ट येतरी हे टार बॉल कशें जाता आनी खंयच्यान जाता हो विशय खुबशे लोकांनी डिबेट करीत आसता. तेन्ना हेजो सोर्स कितें हो काडला. हो सोर्स गोंयान जे येता हे टार बॉल सगळे कोस्ट लायन गुजरात धरून बाकीचे कोस्ट लायन येता. पूण गोंयान जे येता हे इट इज फ्रॉम द बॉम्बे हाय तो थंयच्यान आनी प्लस थंय टँकरी मुवमेंट जो चलता हेजे वयल्यान दिता. सो एंटायर रिपोर्ट हांवें ऑनरेबल आमचे एनवायरमेंट मिनिस्टर जावडेकर जीक धाडला आनी तेणें 5 तारखेक धाडलेलो ऑगस्टाचेर. तेणें एक्नॉलेजमेंटूय केला आनी तेजे स्टडी करून ताका कशें गोंयचे टार बॉल गोंयान येवपाचे कशें बंद करूंक शकता हेजे विशयाचें डिस्कशन चालू आसा. वेटलँड ऑथॉरिटी आमची कन्स्टिट्यूट केला तेजो हांव आसा चेअरमॅन एनवायरमेंट मिनिस्टर. वेटलँडान कितें जाला की एनजीटीन गोंयान 285 वेटलँड्स आसा म्हूण सांगलें आनी ती आतां एनओएक आमी अपॉयंट केला. आतां सेकेंड फेज ऑफ आयडेंटिफिकेशन जाला. तितून हांव थोडीशीं नांवां घेता आनी तेजें पब्लीक कन्सल्टेशन आतां नोटिफिकेशन येतलें. ती आमचे शिरोडा ह्या गांवान थंय एक वेटलँड तशेंच आमचे काना बेनावली तितून 2 वेटलँड एक व्हडले तोळें आनी कमळा तोळें तशें ओल्ली चर्च तोळें आसा ओल्ली तोळें अशें करून 5 प्रायोरिटीचे वेटलँडाक आयडेंटिफाय करून तेजो एक्सरसायज कित्याक हो एक्सरसायज व्हेरी बीग. थोड्यांचें म्हणणें आसा की एनआयओ कित्याक जाय हेका कित्याक जाय फावना स्पॉटेड ड्युरींग द विजीट म्हणजे थंय कितें जाता आनी कसले बॉडी आसता कितें आसा ही. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. फाटल्या 3 वर्सांचें अनुदान सरकारान तांकां फारीक करूंक ना शापोरचे नुस्तेकार सांगतात. नुस्तेमारी खातें सांगता संघटनेच्या बँक खात्याचेर अनुदानाचे पयशे धाडल्या म्हणून पूण प्रत्यक्षात तांकां पयशेच मेळूंक ना.
तसेच शापोरा जेटीची सामकीच अवतिकाय जाल्या. जेटीचो कांय भाग केन्नाय कोसळपाक शकता अशें नुस्तेकार सांगतात. शापोरा बोट धनी संघटनेचो अध्यक्ष बलभीम मालवणकार सांगता 2018 सावन तांकां अनुदानच मेळूंक ना. 3 वर्सांचे अनुदान दिवचे हे विशीं तांणी नुस्तेमारी खात्याक 3 खेपे पत्रां दिली. पूण नुस्तेमारी खात्याच्या अधिकाऱ्यान दर खेपे तांकां तांचें अनुदान मंजूर जाल्ल्याची कॉपीज दाखयली. पूण प्रत्यक्षात मात अनुदानाची रक्कम तांकां अजूनय मेळ्ळी ना. आमी जे कितें आहा त्यो फायली आमी दितले आनी तुमच्या एकावंटान घातल्या म्हणटा पयशे. एकावंटान घालून जाल्यार आतां कितें करता? एकावंटान घालून कितक्या दिसांनी येवंक जाय? हे 15 दिसांनी 22 दिसांनी म्हयन्यान ते कोण जाय न्हू? खरें ती म्हणटा थंय काय ना, ते म्हणटा सुबेज पयशे सुबेज कांयच ना. आतां सद्या आमी भिकारी जाल्या, भायले लोक हांगा जोडटात वचून कशें तरी करून. तर ही आमकां सबसिडी दिला. आमी फाल्यां सकाळीं मेस्तां आनी आमचे हेच पयशे गोवोरमेंटाचे वयता आमचे अर्दे आनी अर्दे वयता आमचे मोट तोड पळय ते बोटींग आनी मेस्तांक आनी हेका. तेजेर आमचे जिवन केलं फक्त हेजेर आशा. आमी गोवोरमेंटाचो पयसो जाल्यार दिताय सबसिडी, पूण आमचेच न्हू. ती आमची कित्याक दिनात वता? दी, क्लियर कर. आमी ना म्हणिना, आमची क्लियर कर. की हे आमी जेन्ना चेअरमॅन आहा त्या मेरेन लोक येवन म्हाका हांगा बसता तेन्ना म्हाका त्रास करता. आतां हें आमकां दाखयलें. आतां हे पळय 5/9/20 आमी ते म्हणटा ती सबसिडी घातल्या म्हणटा आमची हितून. हां, आनी दुसरी 8/9/20 दोन आमचे हितून नवे. आनी तिसरे 3. आतां हे खंयच्यो ह्यो आतांच्यो न्हू आमच्यो 20-19 न्हू, ह्यो पयलींच्यो सबसिडी पळय. आतां 9/7 कितक्याची पळय 20 हय सेम ही सँक्शन ऑर्डर दिल्ली आहा. पूण आतां ते इन्क्वायरी केली, सँक्शन ऑर्डर दिल्ली आहा न्हू. आतां तेका विचारलें आमी ते सँक्शन ऑर्डर दिल्या तेजे आमकां टोकन नंबर दी प्लीज. आमी मिनिस्टराक सांगलें की तूं एकदां येवन पळय, आमचे हांगा पयशे तुमगे जेटीचे तुमी खूब फाटीं तुमगे येयल्यात. दर्यांत नाल सोडून नुस्तेमारी सिजनाची सुरवात करतना गोवा 365 शापोरा जेटीचे अवतिकायेचेरूय उजवाड घातिल्लो. शापोरा जेटीचेर सामकेच दुर्लक्ष जाल्ल्याचे दिसून येता. जेटीची सामकीच अवतिकाय जाल्या. कांय भाग केन्नाय कोसळपाक शकता. पूण नुस्तेकारांनी तारी आनी रोप बांदून तात्पुरती वेवस्था केल्या. पूण नुस्तेमारी खात्यान बेगीन दुरुस्ती केली ना जाल्यार ती केन्नाय पडपाक शकता. आमकां 100 कोटी येयले म्हणल्यार नासता आमकां ब्रेक वॉटर करपाक. तेन्ना गोवोरमेंटान कितें सांगलें परिकार म्हणलो आं ओके ब्रेक वॉटर तुमकां म्हणलें शेड बांदता म्हणलें, कितें काम करपाक वर्कशॉप बांदता म्हणलें. आनी टॉयलेट आतां एक तितून सोसायटीन आतां न्यू रूल गोवोरमेंटान काडले की न्ही, लेडीज आमचे लेडीज घेतल्या तेंच्यांनी हें करपाक. एक लेडीज तर खंयसर तर ती फट करून वॉशिंग रूम. आतां आमचे चेअरमॅन सुद्दां आमचे मॅनेजर आहा पळय तेचो लेडीज आहा. ती आमची आहा आपली शर्मिला आहा आमची डायरेक्टर आहा. ती सुद्दां फाल्यां सकाळीं जर एक्सिडेंट जालें तर हांगाल्यान 1 किलोमिटर तिका आमी धाडूंक शकता. 21 कोटी रुपया तुमी फुकट मोडल्यात. प्रॅक्टिकली काम करूंक जाय. ही सायनबार भितरल्यान येना भायल्यान येता. हांव गेलो जेन्ना विघ्नारीक मेळ्ळो तेन्ना तांकां दाखयलें ते येयले. ते खंयचे तरी म्हाका प्लॅन काडले अशे लायनी मारून आनी म्हाका एडमिनिस्ट्रेटर हांगा आसलेलो तेज्या वांगडा गेलो तेन्ना चेअरमॅन जावन सगळ्यांनी तेन्ना घेवन आले. तर ते सांगता आतां तुमी प्रॅक्टिकली कित्याक ही कितें सायनबार पडटली हितून ती कांय पुरावचेच ना, की गांव पुरावचो ना. सायनबार भायल्यान येवन पडटली सायडीक मग हांगाच तुमकां कळटलें आमचें ट्रेनींग वॉटर घालपाचें तो जावचें ना म्हणटा तो. कित्याक जावचें ना? तुमी पेपराचेर पळोवना प्रॅक्टिकली करून पळोवंक जाय. आतां आमकां आनी मेन म्हणजे प्रॉब्लम कितें जेन्ना नसता खोलयल्ली तेन्ना बोई घातलेली आनी थंयसर फातर घातलेली फातरी ती बोई गेली तुटून. आतां भंय कितें रस्तो खंय आहा आनी ती बोई खंय आहा ती फातर खंय आहा ती कशी करतली तेजेर बोट चडोवंक शकता न्हू. खूब फाटीं मागले आनी ते लिखण्यारी पांयां पडोन मागले एक दीस विजीट कर म्हणून. तूं विजीट कित्याक करिना? हांगा पळय आतां आमची ते फॅक्टरी मोडून ते पुरे कमीत कमी म्हाका दिसता 4 ते 5 हजार स्क्वेअर मिटर जमीन पुरोवन थंय दवरून तेजो फायदो दुसरो घेता. शापोरा जेटी वयल्यान गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार. कुर्टी जाल्ले चोरयेचे घडणुकीत फोंडे पुलिशेन रत्नमाला चंद्रशेखर हे बायलेक अटक केली. सुजिता दासी हे बायलेन आपल्या घरांत चोरी जाल्ल्याची कागाळ फोंडे पुलिशेंत केल्ली. हे कागाळीच्या आधाराचेर फोंडे पुलिशेन रत्नमालाक अटक केल्या. फोंडे पुलिशेन दुबावीत बायल रत्नमाला कडल्यान 6 लाख रुपयांच्यो भांगरा वस्ती आनी 19,000 रुपया हस्तगत केल्यात. दुबावीत बायलेन चौकशे वेळार आपलो गुन्यांव कबूल केलो.
SP पंकज कुमारान ही विशी माहिती दिली. 8th of September, we had received a complaint from a lady in Kurti area that while she and her sister-in-law were present at the house, one unknown lady had come into the house and she pushed them inside the bathroom and decamped with the jewelry, approximately 6,38,000, and some cash. Various teams were formed to build the various leads that we had received during the investigation. We had scanned the area around the place of occurrence. We had interrogated, examined a number of witnesses, including the incumbent of the house, their relatives, the neighbors, various persons who were associated with the victim family. Building on these leads, finally we were able to arrest the main accused. Her name is Ratnamala Chandrasekhar. She confessed to the crime and the whole jewelry which was robbed during that day, it has been recovered, including partial cash. During investigation, we found out that she was known to the victim family. She had visited their house a number of times, and she knew that the male members of the house, they were not present that day. They were away in some family commitment in their native place. So she saw this as an opportunity, and accordingly she came to the house and robbed the family. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्ण नायक. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसा उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. देशांतल्या कोरोना दुयेंतींचो आंकडो वाडून 56,46,000 पावला. दुसरे बरी गजाल म्हटल्यार फाटल्या 5 दिसांत नव्या दुयेंती परस कोरोनाचेर मात करप्यांचो आंकडो वाडला. फाटल्या 24 वरांत 83,347 नव्या कोरोना दुयेंतींची नोंद जाल्या. जाल्यार 89,746 जाण बरे जावन घरा गेल्यात. 1,085 जाणांक मरण आयिल्ल्यान मरप्यांचो एकूण आंकडो 90,000 पावला. भारतात एकाच दिसात 83,347 कोविड-19 केसींची नोंद जाल्या. फाटल्या 24 वरां भितर 1,085 जाणांच्या मरणाची नोंद जाल्या. जाल्यार 89,746 जाण बरे जाल्यात. भारतांतल्या कोरोना केशींचो एकूण आंकडो 56,46,010 पावला. एक्टिव्ह केशींचो आंकडो 9,68,000 जाला. 90,020 जाणांक मरण येयला. जाल्यार 45,87,613 पेशंट बरे जावन घरा गेल्यात. आनी देशांतली ही कोरोनान पिडिल्ली 5 राज्यां. महाराष्ट्रांतलो आंकडो 12,42,000 पावलो. आंध्र प्रदेशात 6,39,000 पेशंटांच्यो नोंदी जाल्यात. 5,52,000 हो तमिळनाडूंतलो आंकडो. कर्नाटकांतल्यो केसी 5,33,000 जाल्यात. जाल्यार उत्तर प्रदेशांतलो आंकडो 3,64,000 पावलो. संवसाराचेर नदर मारीत जाल्यार एकाच दिसात 2.5 लाख कोरोना केशींची नोंद जाल्या. संवसारीक केसी 3,17,00,000 पावल्यात. 9,75,000 लोकांक मरण येयला. जाल्यार 2,34,00,000 लोक बरे जाल्ल्याची नोंद आसा. आनी संवसाराचे फाटीवयले कोरोनान पिडलेले हे 5 देश. अमेरिकेंतलो आंकडो 67,40,000 पावलो. 56,46,000 नोंद करत भारत दुसरे सुवातेर पावला. ब्राझिलाचो आंकडो 45,95,000 जाला. 11,15,000 हो रशियेंतलो आंकडो. जाल्यार पेरूच्यो केसी 7,76,000 पावल्यात. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. सोशल डिस्टन्स दवरात, मास्क वापरात आनी सांबाळात तुमची आनी आमची भलायकी. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.